नमस्कार आणि येवकार कांय दीस फाटीं मांद्रेचे जे एक्स सरपंच आसा महेश कोदाडकर हाचेर मारहाण जावपाचें प्रकरण मुखार आयिल्लें आनी लोकल्सांनी मागलेलें की ताचें जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें 24 वरां भितर ज्यांनी कोणी मारहाण केला ताका धरून हाडचें अशें तांच्यांनी पुलिसान एक कागाळ नोंद केल्ली। ताचेर स्विफ्ट एक्शन घेवन पुलिसांनी त्या 6 जाणांक ज्यांच्यांनी अटॅक केल्लो त्या एक्स सरपंचाचेर तांकां सगळ्यांक धरला। तशीच ते व्हेहिकल आसा ती बी जप्त केला। त्या भायर हाचेर सगळे नियाळ असो येता की जे मायकल लोबो आसा कलंगूटचे आमदार तांणी नॉर्थ गोवा SP अक्षत कौशल हाची तोखणाय केला हाच्या बद्दल, कारण 24 वरांचो तांकां पुलिसांक वेळ मेळलो आनी पुलिसांनी ह्या 24 वरांत एक बरें काम केलें। एक जे ज्यांच्यांनी मारहाण केले तांकां धरले म्हणून मायकल लोबो जे कलंगूटचे आमदार आसा तांच्यांनी पुलिसाचे आनी तशेंच नॉर्थ गोवा SP अक्षत कौशलाची तोखणाय केला। आयज प्रेसाक आमी मुद्दम करून आपयल्या की मांद्रे मतदारसंघात जे सरपंचाचेर मांद्रे एक्स सरपंचाचेर जो हल्लो जालो आनी महेशाक दिसाचे हितून म्हणजे इन द ब्रॉड डे लायट तेका अटॅक केलो 5 जाणांनी। त्याचे उपरांत पुलिसांनी आमकां सांगले 24 वरां भितर आमी तांकां धरतले म्हणून। आनी खऱ्यांनीच हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता SP नॉर्थ अक्षत कौशल आनी तेजे आख्खे टिमीक की तेणी सांगल्या हितून 24 वरां भितर तेंच्यांनी सोदून काडले। अशें आमकां आयज दिसून येता की पुलिसांक जर कोणाक सोदपाक जाय जाल्यार ते 12 वरां 24 वरां भितर सोदून काडटा। हे आयज आमकां ओपनली कळोन येता।